येवकार हा समृता खणगावकर. सुर्वेपुळ्याचे हेडलाईन्स. शिरगावचे 50 वर्सां सावन आशिल्ल्या गावांतले खणखड्डे आनी फोंडकुला गांवाक करतात धोको निर्माण. हे मायनिंग पिट्स बरात बेगोबेग मागतात थळावे. कोरजुवे शेतांनी खारे उदक. शेतकार चिंतेत. शेतां रोवपाक मेळना जाल्यार कशें भरप फामिलीचे पोट. शेतकारांचो सरकाराक प्रस्न. म्हापशेची तार न्हंय जाल्या मेळी. न्हंयत पळोवपाक मेळटा कोयराच्यो राशी. थळाव्यांनी उक्तायल्या तिडक. आनी आतां ह्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शिरगांव 50 वर्सां सावन आशिल्ल्या गांवांतले खणखड्डे आनी फोंडकुला गांवाक धोको निर्माण करता. हे मायनिंग पिट्स परत भरपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. आदले मायनिंग पिट्स नितळ केले बगर नव्यान मायनिंग करपाक शकनात. तरी लेगीत मायनिंग डंप काडपाचें थारायला. चौगुले आनी बांदोडकराची ही जॉयंट पीट केन्नाच काडली ना. ती अजूनय तशीच आसा. नवी माती काडपाक जाय जाल्यार आदले खड्डे भरात. गावाक हेचो कांयच फायदो ना. वयल्यान लुकसाण आसा. पुराय शिरगांव वाठार खण लिजांत आसा. हाका लागून हो खण पीट नितळ करात. शिरगांवच्या थळाव्यांनी मागला. बाबुसो गांवकार आनी दिनानाथ गांवकारानय खणवाल्यांनी गांव कसो काबार केला आता फुडें कसो धोको तयार करता ताचेर उजवाड घातलो. कितें आसा ना की आमच्या फाटल्यान पीड आसा न्ही तेच्या माथ्यार डंप आसा. एक्चुअली हे मायनिंग पीड आसा आनी तो आयजो आनी कालचो न्ही. जो 50 वर्सां जाल्या पिडाक आसा. आनी मायनिंग पीड हे भरपाचे केन्नाच प्रयत्न करूंक ना. चौगुल्याचो आनी बांद्याकराचो जॉयंट पीड हे. आनी सर्वे नंबर 93, 84 आनी 82 हो सादारण पीड आसा 90. आतां जर सरकाराचें हें कितें आसा की मायनिंग डंप काडपाचें म्हणून. आनी कायदो कितें म्हणटा की पयलीं बॅक फील केल्या शिवाय दुसरें मायनिंग काडपाक जायना म्हणून. आतां कितें जालां की हे जर डंप काडले जर हांगासरले नाल्यार बॅक फील खंयच्या हितून रिजेक्शनान करतले. आमचें मत कितें आसा की हे 50 वर्साच्या वयर जे मायनिंग पीड आसा आनी जे डंप जे उबे केल्ले आसा सुळक्या वर्टिकल आसा सारके ते गोंयगाण्या तळ्याक सादारण तेकले अशें म्हणूं येता आमच्यान की ते डंप आसा ते बॅकफील करपाक वापरपाचे बॅकफील करपाचे. आनी कितें जाणा फुडाराक नाल्यार कितें जातलें की ही एरिया आसा पळय टोटल देवूळ वाडो जावं खंयच्यो ह्या वडा कडेन हेका हो मारग आसा. आनी वास्तवीक पयशांत जर कितें आसा ना की गांवांत आनीक सुवादूच ना. टोटल गांव हो मायनिंग लिजान आसा. देवळां इन्क्लुडींग लयराईचें देवूळ मायनिंग लिजान आसा. आनी हें जर बॅकफील केलें तर फुडार हे गांवाच्या फुडाराकूय बरें पडटलें. कोणाक तरी कितें देवस्थानाचें डेवलपमेंट करपाकूय चान्स मेळटलो. गांवाकूय डेवलप कित्याक हांगासर शाळा कॉलेज शाळा हायस्कूल बी कितें आसा पळय तेच मायनिंग लिजान आसा. जे डंप आसा न्हू आतां ह्या डंपाचो आमकां शिरगांवच्या लोकांक कित्याक फायदो ना. वयल्यान नुकसाण आहा. कारण हे डंप जाल्या उपरांत हे डंप फाल्यां सकाळीं कोसळून येतले आनी त्या उदकाच्या बरोबर शेतान पावता आमच्या. आनी आयज शेतान खुबशा आमच्या माती पाविल्ली आसा आनी शेतां पिड्ड्यार जाल्ली आसा. हो म्हणून आमी सरकाराक म्हणटा की तेंच्यांनी सांगपाचें कंपनीक की जाता तितले बेगीन हे पयलीं बॅक फिलींग आसा पळय व्हडली कोणां मारलेली आहा ती पुरात ती संपूर्ण पुरून घेयात. कारण तेच्या पासून मागीर आमकां धोका जावचो ना. नाल्यार कालच्या पावसान हे आमच्या शिरगांव पंचायतीच्या फाटल्यान जे पीड आसा ते फूल ओवरफ्लो जाल्ले आनी तेचें उदीक सगळ्या वयर सरलेलें. आनी अशें तर जालें जाल्यार आमकां गांवांक खूब धोका आसा. म्हणून सरकारान जाता तितले बेगीन ह्या हांकां ऑर्डर दिवपाची आनी ही पयली बॅक फिलींग करात आनी मागीर कितें ते तुमी डंप काडपाचें काय ना काडपाचें तें ठरयात. पण डंप हे जो आतां घातलेले आहा जावं पीट मारलेलें आसा तितून आमची कुमदाची जमीन सगळी खराब जाल्या पिड्ड्यार जाल्या. त्या शिवाय आमच्यो स्वताच्यो प्रॉपर्टी आमच्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा. तेन्ना ह्या प्रॉपर्टींचेर बी विचार करचो सरकारान किंवा ह्या कंपनीक सांगपाचें की बाबा ज्यो प्रायवेट प्रॉपर्टी ज्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा त्यांच्या बद्दल विचार करपाचो. आनी कुमदाची जी प्रॉपर्टी आमची पिड्ड्यार जाल्या ती बी पिड्ड्यार जाल्या ती पिड्ड्यार कित्याक जाली ह्या कंपनी खातीर तेन्ना तेचेर बी विचार करपाचो. आनी डंप हांगासलो सगळो काडल्या नंतर
परत आहा तशी ती जमीन कुमदादीक दिवपाची आणि तेंच्यांनी शक्यतो गांवाचें आमच्या रक्षण करपा खातीर गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. फोंडा केटीसी बस स्टँडा लागसार 4 लेन हायवेचे बांदकाम चल्ला. मे म्हयन्या मेरेन हे काम पुराय जातले अशें आश्वासन दिल्ले, पूण गॅस लायन अजून शिफ्ट करूंक नाशिल्ल्यान काम तात्पुरते बंद दवरला. गॅस लायन सारक्यो युटिलिटी सेवा स्थलांतरीत जावंक नाशिल्ल्यान फोंड्या मुखेल केटीसी अंडरपास बांदकाम आणि 4 पदरी महामार्ग विस्ताराचे काम सद्याक बंद केला. जे आसा ते कदमाचे ऑपोजीट जे हायवे आसा ते हायवेचे उबे आसा आणि हांगा अंडरपास करतात. हो अंडरपास सांगिल्लें की मे म्हयन्यात जाता म्हणून, पूण मे म्हयन्यात जावपाची कितें शिकायचं दिसना हांगा, कित्याक काम चलता. पूण एक व्हडलें खडण जावन आसा हांगा, तें म्हटल्यार गॅस लायन जी आसा ती गॅस लायन फाटल्यान केल्ली आसा आणि ती अजून शिफ्ट केल्ली ना. PWD अशें म्हणटा, जे रोड्स आहा ते हायवे अशें म्हणटात की तांकां ऑलरेडी लेटर केल्लें आसा, पूण लेटराचे अजून आन्सर करिनात आणि ते अजून ते शिफ्ट करिना. जो पर्यंत शिफ्ट करिना तो पर्यंत तेंचें उरलें जें काम उरलां तें अजून ते कट करूंक मेळना आणि तांकां तें मुखाल्लें काम करूंक मेळना. आतां ऑलरेडी काम फास्ट चल्लें आसा, पूण पळय आतां कितलें फास्ट चलता तें, कित्याक जो पर्यंत गॅस लायन जी शिफ्ट करिना तो पर्यंत तें मुखाल्लें काम जावचें ना अशें जे अधिकारी जे आसा अशें म्हणून सांगता. आतां पळोवया गॅस कितले बेगीन फास्ट काम करतले आनी कितले बेगीन ते पायपलायन काडटले आनी हें कितले बेगीन तें काम जातलें. अंडरपासाचे प्रलंबित काम पुराय करपा खातीर आणि ताका जोडपी रस्ते पुराय करपा खातीर गॅस लायन शिफ्ट करपाची मागणी थळाव्यांनी तशेंच PWD अधिकाऱ्यांनी गॅस अधिकाऱ्यांक केल्या, पूण अजून मेरेन कांयच दखल घेवंक ना. पावसा पयलीं काम म्हत्वाचें आसा, ना जाल्यार अंडरपास बांदकामा खातीर उदक भरून उरतलें. येरादारी करतल्यांक आणि थळाव्यांक धोक्याची परिस्थिती निर्माण करपाक शकतात. हाका लागून थळाव्यांक हुस्को जाला. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि मुझैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. मानशेकारांची करणी आणि शेतात खारें पाणी असो देखाव सध्या जायत्या वाठारांनी पळोवपाक मेळटा. अशीच गत सध्या खोर्जुवेच्या शेतांनी पळोवपाक मेळ्ळा. पुराय शेत खाऱ्या उदकांत बुडला, तशेंच बांयत लेगीत खारें उदक रिगला. आमकां रोवपाक मेळना जाल्यार पोट भरप कशें? 2 वर्सां जालीं आनी कितलो तेंप हें सोंसपाचें? पोटाक चिमटो आयिल्ल्या शेतकारांचो प्रस्न. नुकसान जाता आमकां कांयच ना, पावसानूय जाता आनी गिमानूय जाता. शेतां करा पूण असलें जर जालें जाल्यार आमकां आनी कांय उमेद आसची ना कितेंच करपाक. खावच्या वखदार आमकां कांय मेळना. अख्खें शेत गेलें. हळसाणो घातलो तितलोय गेलो, दारां सारकीच ना ती. तर आमी कितें करपाचें शेतकाऱ्यांनी? करा म्हणटा, शेतां पडिंगय ठेवू नाका म्हणटा, मागीर आमी करता. करून इतकी लुकसाण जाता, मनाय घालून कामेऱ्या घालून घातलेलो हळसाणो. सरकार शेतां करात म्हणटा, आमचो शेतकारांक पुराय तेंको, पूण प्रत्यक्षात पळयल्यार खंयचे कडेन कांयच ना अशी गत सध्या शेतकारांची जाल्या. शेतांनी खारें उदक रिगपाक जायना म्हणून बांदतात, पूण राज्यात चडशा वाठारांनी खावटी पडून खारें उदक शेतांनी रिगपाच्यो घडणुको उक्ताडार येत आसात हेंवूय तितलेच खरें. खोर्जुवे वाठारांतल्या शेतकारांचेर हावळ आयल्या. दारां मोडिल्ले मानशेक लागून शेतां खाऱ्या उदका पोंदाक गेल्ल्यान पिकावळीचें बरेंच लुकसाण जालां. सरकार म्हणटा शेतां पडींग दवरूं नाकात म्हणून आमी शेतां रोयतात, पूण रोयिल्ल्या सगळ्याच पिकांचें लुकसाण जाता खंय? आयकात कशी शेतकारांची उमेद खाऱ्या उदकांत बुडला ती. म्हाका एक उमेद आसली ह्या वर्साक इले वारवें लायतलो म्हणून, आनी हांवें ते थोडे रोंपे कोण दिता आनी इकते हाडले आनी उमेदीक लायले. पूण आमच्या लागींच हांगा एक माणूस आहा, कुशाल म्हणटा तिका, आनी ती तेजी दारां फुटोवन उदक बी भितर येयलें
आणि ह्या वर्सा काय वसाणे बी मारलेले ते सगळे पिड्यार झाले कित्याक खारसाणीचे उदीक येवन सगळे मेले. जाय जाल्यार दाखोवं येता हांगा सगळ्याक सायडीच्यान. आनी तो हांवें लायले ते लायले वारवे, पूण आमच्या सायडीक नेबरांनी लायले 1-2-3 बायलांनी कोणे, आनी तेंचे पासून कांयच ना. सगळे बियां कितें मिरसांगो आहल्यो तितल्यो मेल्यो. सो हांव सरकाराला मागता की जाता तितल्यो मानसो कोणाच्यो जाय, आमच्यो जावं आनी कोणाच्यो, कोण जे वारवें करता आनी पोट चलयता तेजेर तांच्यांनी कितें तरी उपाय काडचो. इतलेंच म्हजें म्हणणें. आनी जाता तितले इतले बेगीनूच जर करीत जाल्यार बरें आसतलें. नाजाल्यार आमच्यो बांयो ज्यो उदक आमी वारव्याक घालता त्यो सगळ्यो सॉल्टी वॉटर येवन खारें उदक येवन सगळे पिड्यार जातले. शेत सगळें गेलां न्ही आमचें. तो सगळा खुरीस सापय 15 दीस जाले आतां उडोवन रावला आनी वसाणो जाल्लो हें दवरलो कुसून गेलो आनी कांय उरोंक ना. कारण कितें? कारण आतां ती माणूस दारांक ही जाल्या न्ही मोडल्यान न्ही. ओके. कोण ना टॅनंट बी कोण हे अशें काय ना आतां हें करूंक ना, कमिटी अजून करूंक ना. बांयक बी कितें फूग मारता? आतां बांय दोरी हाका दुर्गाक टँक लायलें उदक न्ही, ते बांय आमचें उदक येना बरें लागना आतां. हय कितें केल्लें जाय तुमकां? आतां कितें गेल्लें, आतां कितें सांगूं शकता. आतां वसाणो गेलो सगलो, आख्खें शेत गेलें. आमी हे शेत करताली येवन हळसाणो घातलो, तो शेत घातलो तितलोय गेलो. दारां सारकीच ना ती. 2 वर्सां जाली दारांक आमच्या लुकसाण जाता. आमकां कांयच ना. पावसानूय जाता आनी गिमानूय जाता. हळसाणो घातलोच सगळो हें जाता. आतां आमी कितें करपाचें शेतकाऱ्यांनी? करा म्हणटा, शेतां पडिंगय ठेवू नाका म्हणटा. म्हणून आमी करता. करून इतकी लुकसाण जाता. मनाय घालून कामेऱ्या घालून घातलेलो हळसाणो तरी जायना. घालच्या खावच्या वखदार आमकां कांय मेळना. आनी कितें करपाचें आमी? आनी आमच्या आसनय खाजन उदक भरलां हांगसर आनी आमचें हें सगळें शेत गेलां, वसानो गेलो सगळो. तशें आमचे बांयन सगळ्यो पिड्यार जाल्यात आनी उदक सगळें खारें जालां. लोकांक आतां खूब त्रास जाले. कितें कारण कितें? कारण मानस आमची ही गेल्या जाल्यार आनी दारां गेल्यान आनी उदक सगळें भितर आयलां. आतां मानस आमकां नोई करची पडटली. पूण सगळीं शेतां पयलीं सगळीं गेलीं. शेतां करा पूण असलें तर जालें जाल्यार आमकां आनी कांय उमेद आसची ना कितेंच करपाक. म्हजे उमेदीक हांवें केल्लें, पूण म्हजें मातशें शेत वयर उरोन थोडे रोंपे म्हजे आनी उदक हांगा खारसाणीचें चड पावूंक ना ते हें म्हजें वारवें उरलें. नाजाल्यार हें वचपाचें कित्याक म्हजे उमेदीक केल्लें हांवें. हाडले रोंपे लायले आनी ल्हान पडले म्हणटच ओके म्हणजे म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळलें म्हणून हांवें लायले ते. ओके. दुसऱ्याच्या शेताचे सगळे पिड्यार जाला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृद्धा खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. म्हापशेची फामाद तार न्हंय मेळी जाल्या. हो विशय तडी लागपाचें नांव घेयना. कोयराच्यो राशी आनी कांय लोकां खातीर न्हावपाची तशेंच कपडे धुवपाची सुवात ही तार न्हंय जावन राविल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. मेळी जाल्ली तार न्हंयक लागून साबार फावटी गाराणे घालून जाले. पुणे विशीं धोल बडयता तेन्नाच नितळसाण जाता मागीर परिस्थिती जैसे ते आशिल्ल्याचे पळोवपाक मेळटा. फकत गणेश विसर्जना वेळार न्हंय नितळ करतात पूण ताच्या उपरांत ताची देखरेख केल्ली दिश्टी पडना. संबंधीत विभाग हाचे खर दखल केन्ना घेतलो काय, हो विशय जाग्यार पडटलो काय ना, लोकांच्यो कागाळी संबंधीत विभागाच्या कानार पडटा काय ते कानार केस ओडटात हे तुमकां तार न्हंयची न्यूज पळोवनच कळटले. आमचे कडेन म्हापशान सद्या गार्बेजची डंप जायत आहा. जावं भायले पंचायत एरियेंतल्यान सुद्दां लोक हाडून उडयतात कळयलाय. पण कितें आहा तेजेर कंट्रोल ना आनी ज्या पद्दतीन जी गार्बेज आमी उखलपाक जाय ती उखलप जायना.
म्हाज्याच वॉर्डान पळयता म्हाका ते दिसा 15 दीस ताका 22 दीस जाले. एक ट्रक येयलो, बाबा तुका आयज तुज्या वॉर्डाक ट्रक. पण एका नव्हे कितली गार्बेज वता 2 ट्रकी जाल्यार कांय ना मिनिमम. पूण जे आतां मार्केटाच्या फाटसून जावं आमचे सब रजिस्टर आहा थंयसर तर लायले. थंयसर भरमसाट कचरो. जे लोकांचे टॉयलेट आहा ते पुर्तुगेज टायमाचे डायरेक्ट हे गटाराक लागलेले आसा. आनी जे लो लाईंग एरिया आहा आनी वॉटर टेबल व्हेरी हाय आहा. स्पेशली आमच्या मार्केटान सोपपीट चलना. तो सोपपीट चलना म्हणजे पळय 1.5 मिटर तर तूं खुदाई केलय जाल्यार उदक मेळटा. आतां सोपपीट म्हटल्यार म्हणून आमी ते खुदाई करून रबर घालून उदक आमी भितर सोडटात. ते जमनीक जिरपाक जाय म्हणून, पूण ते जिराना न्हू. आमच्या MLAनूय युद्ध पातळीचे फाटल्यान लागून हे काम करूंक जाय. तेन्नाच रिवर आमची तार जी पोल्युटेड जाल्या ती वाटावतली. तार रिवर जी आहा ती आमी 2016 स्टार्ट केल्ले आसा. ते गणेश चतुर्थी एवरी टायम आमी साफ सफाई करपाक इश्यू उरता. एवरी टायम गणेश चतुर्थी टायम येता. पूण आयज मदीं घेवपाक कारण की ताका जी ग्रिनरी जी जाल्या पळय तितून परत तें उदक घाण जाल्लें आसा. आनी लास्ट टायम ताका टेंडर दिलो पळय आमच्या म्युन्सिपाल्टीन काय MLAन खबर ना कोण. पूण तूं गव्हर्मेंटाक जालें काय WRD आनी तें काम जालां तें जाल्लें. पूण ग्रिनरी काडून व्हेलें आनी पूण आतां परत जाला. म्हणजे हेजो अर्थ कितें परत टेंडर काडपाचो आनी परत ताका पयशे दिवपाचे. सो म्हाका जाल्यार पटना. सो ताका कितें फायनल डिसिजन जाय. जर समज ऑथॉरिटी जे आसा तेंचे फायनल डिसिजन कांय ना जाल्यार प्लीज म्हाका कॉन्टॅक्ट करा ह्या आमच्या मिडियाच्या माध्यमांच्यान. हांव तुमकां सोल्युशन दिता रिवर कितें आहा तें. आनी भर मिडियाच्या फुड्यान बसया आनी मिडियाचेरूच आमी मिटींग आमकां फायनल सांगता की कशी तार रिवर आमी नितळ करूं शकता. जेन्ना आमचो बाबूश आमदार जेन्ना आसलो त्या टायमार आमी तार रिवरीची जेन्ना ती हायवे पायपां आसली पळय ती काडपाक आमी सांगली आनी बाबूशान काडली आनी खांबे घातले. सो त्यामुळे ते उदक येवपाक लागलें आनी जी घाण ती व्हरता. आतां जो सिवीक प्लांट जो जाल्लो आसा थंयचेर खूब वाट दिना. सो कोरोनाचो प्रोजेक्ट येदो व्हडलो जालो. सो पयशे कोण्या बोल्सान गेले. सो हांव म्हणटा तो कोणाच्या दारान जे तुमी व्हरता ताका पयलीं विचारूंक नासलें तुमी बाबा गाडयो व्हरून दितलो काय दिवचो ना. येदो प्रोजेक्ट जालो कोरोनाचो आनी आयज तो मनीस वाट दिना. हेजो अर्थ कितें म्हणजे खंय तरी कितें आसा म्हाका दिसता. म्हणजे त्या मनशाक घट धरून ताका कितें दिवन केला अशें हांव म्हणलें की ताका सो कांय खबर ना. सो ताका लागून आमकां कितें तरी बेगीनच्या बेगीन जावपाक जाय. जे म्हापशेच्या मार्केटाचें उदक जें वयता पळय ताका लागून लोकांक नोटीस धाडल्यो म्हणून जायना. जे लोकांक नोटीसी धाडून त्या लोकांक आपल्याक सोपपीट मारतलो कोणाक पार्किंग जावना. सो तो सोपपीट कोण मारतलो. मार्केटान सोपपीट मारूंक शकना. तांकां नोटीसी काडल्यो टायमपास करूं म्हणून जायना. कित्याक ते शेतान तुका 1-2 मिटर मारल्यार उदक येता. सो ताका लागून ती डायवर्ट करून खंय जो जायकाचो जो प्रोजेक्ट जो चाललो आसा पळय आकय ताका तेंच्यांनी कनेक्ट करपाचो. सो सगळे विशय मिटावे. अशे लोकांक हॅरेस करून चार्ज शो करून कांय फायदो ना. सो हांव म्हणटा जाता तितल्या बेगान तार रिवर जी आहा पळय ती मातशी नितळ करपाक घेवपाची. दुसरें जे एक झाड जे आसा पळय त्या झाडा कडेन गार्बेज लोक हाडून उडयता. हेज्या पयलीं रस्त्यार उडयताले. हेज्या पयलीं तुका आनीक उडयताले. सो जेन्ना लोक कोण टार्गेट करता जेव्हा कोण व्हिडिओ काडटा तेन्ना लोक भियेता पळय. पूण तारी कडेन जेन्ना कचरो तो वाटेक चलतना उडोवपाक मेळना. तो स्पेशल गेटीन वयचो पडटा भितर. सो थंय गेटीन इतलो कचरो कितें उडयता लोक हाडून थंयसर हें म्हाका समजना. सो हांव एक म्हणटा जर तर म्हापसा म्युन्सिपाल्टी जावं पंचायती लायता तेन्ना मनीस दवरपाक वॉच दवरपाक आनी त्या मागीर फायन घालपाची. आनी ते फायन त्या मनीस जो काम करता पळय ताका पगार म्हणून दिवपाचो. सो बेस्ट ऑप्शनची ते उडयता पळय ते खरें पळोवपाक बरें संदेक आमी म्हापशान रावता विलेजी सुद्दां सुदारलेले आसा. सो जाता ते बेगीनच्या बेगीन पंचायत म्युन्सिपल एक्शन घेवन ते साफ करपाचें काडपाचें. थँक्यू. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी मुझेफ शेख. परतून घेवे वेवसायीक विसव. बिरेस्तारा तापमानात वाढ जायत रावली. तापमान सामान्य परस 3 अंश परस नोंद चड जाले. सप्तकाच्या शेवटाक तापमानात वाढ जावं येता. उष्ण दिसाकडेन ल्हव ल्हव बदल जावपाचो संकेत मेळटा. सप्तकाच्या शेवटाक तापमानात वाढ. शेनवारा उष्णताय वाडटली. तापमान वाडत असले तरी आर्द्रतायेचें प्रमाण उणें आशिल्ल्यान परिस्थिती सामकी सुखद उरतली. दनपारची उंचाय 34 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावपाचो अदमास आसा. उष्ण पूण चड अस्वस्थ जायना. रातचे तापमान उणें सुमार 24 डिग्री सेल्सियस मेरेन देंवपाची शक्यताय आसा. रातच्या वेळार आनीकय थंड तापमान जावं शकता.
फुडले 5 दीस हवामान सुकें. फुडले 2 दीस नितळ मळब. शेनवारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस. शेनवारा पडटले धुके. बोट धनयांक कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.